नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो. रामान नव्यान केल्ल्या दाव्यांप्रमाण जातली चौकशी. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची माहिती. मुख्यमंत्र्यांसयत मंत्री खवटेन न्हयकारले आरोप. नावेली ग्रामसभा साबार विषयांचेर जाली तापट. पंचायत हॉलात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि प्रोजेक्टर बसोवपाची थळाव्यांनी केल्या मागणी. वाठारांतल्या ओल्या कोयराक लागूनय जालो बोवाळ. आयतारा साकोडेच्या ग्रामसभेत जालो बरोच बोवाळ. पंचायत निधीन अफरातफर जाल्ल्याचो आरोप करीत थळाव्यांनी सरपंचाक धरलो धारेर. आयतारा चानर ग्रामसभेत गावात येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध. या मेगा प्रकल्पाक लागून लोकांक जातले बरेच त्रास. नावेली वाठारात दुचाकी वेल्यान आयिल्ल्या दोगा अनवळख्यांनी जाणट्या बायलेच्या गळ्यांतली फारायली भांगराची सरपळी. मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद. पुलिशेचो तपास सुरू. आणि बोरी पूल दिल्ले सुचोवणे प्रमाण सकाळी 8 वरांचेर उक्तो करूंक नाशिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक जाले त्रास. राशोल बोरी फेरयेत दिसून आयली कोयणी. वरांची वरां तळमळे लोक. आता खबरो विस्तारान. रामा काणकोणकारान दिल्ल्या जबाबात खंयच्याच राजकारण्याविशीं दावो करूंक नाशिल्लो. नव्या दाव्यांप्रमाण सखोल चौकशी जातली. तशेंच रामा आनी फामिलीक पुलीस सुरक्षा दिल्या अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. जाल्यार रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी जावची अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केली. पळयात पुराय बातमी. गोवेको हॉस्पिटलात उपचारा उपरांत घरा परतल्ल्या समाज वावुरपी रामा काणकोणकार दिल्ल्या सावन राज्यात बरीच खवतळ पातळ्ळा. मुख्यमंत्र्यासयत पर्यटन मंत्री रोहन खवटेन लेगीत हे आरोप भायर आयले. समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर सुमार 23 दीस जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्लो. रामान दिल्ल्या पयल्या जबाबा उपरांत पुलिसांनी 24 वरां भितर आरोपीक अटक केल्ली. डिस्चार्ज जाले उपरांत म्हजे आनी मुख्यमंत्र्याचें नांव घेवपाचें ठोस कारण कितें? रामाच्या तोंडात ही उतरां घातली कोणे असो प्रस्न मंत्री रोहन खवटेन ह्या वेळार विचारलो. ज्या दिसा तो एसॉल्ट केस जाली त्या दिसा कंप्लेन जाली. कंप्लेन जातकर 24 वरां भितर जे आरोपी ताणें आशिल्ले सगळे आरोपींक ताणें धरले. पुलीस वॉज स्विफ्ट इन द एक्शन. ताज्या मागीर थोड्या दिसा मागीर रामान आपलो स्टेटमेंट दिलो. व्हिडिओग्राफी जाल्ली, स्टेटमेंटूय दिलो. त्या स्टेटमेंटानुसार ताणें सगळे आपले कितें आसा ते विचार मांडले. आनी काल ताणें मुख्यमंत्र्याचें आनी म्हजें नांव घेतलें. and it became a sensation. आज प्रश्न आसा, रामा म्हणटा तो पयले दिसा कितें उलयता पळय तेच उलोवन रावपी मनीस. रामाक ह्या 23 दिसान ऑपोजिशन लिडर मेळे, ऑपोजिशनाचे लोक मेळे, सगळे लोक मेळे. रामान बरो आसतना केकूय कापलो, केकूय खालो आनी तातूंत ताजें इम्प्रुवमेंटूय कळटालें. रामान स्टेटमेंटूय दिलो. आनी हे पूर्ण 23 दिसान हांवें खंयच पळोवना की ताणें मुख्यमंत्र्याक नाल्यार मंत्र्याचें नाल्यार कितें नांव घेतिल्लें. ह्याच टायमार मुख्यमंत्री स्वता ताका मेळपाक गेल्लो. मुख्यमंत्रीन ताजे अडचण्यो आयकून घेतल्यो. मुख्यमंत्रीन ताका जाय तो पुलीस दिलो, ताका जाय आशिल्लो. मागीर तांचे कडेन परत रिक्वेस्ट आयली की ताच्या घरा कडेन पुलीस जाय म्हणून. मुख्यमंत्र्यान ताका घरा कडेन पुलीस दिली. आतां मुख्यमंत्रीक ताणें जेन्ना आरोप केलो त्या 23व्या दिसा, जाल्यार जेन्ना मुख्यमंत्री थंयच गेल्लो तेन्ना कित्याक बोट दाखोवन सांगू ना की मुख्यमंत्री तूं आसा म्हणून हातून. आनी रामा म्हणटा तो सरळ उलोवपी मनीस. ताज्या खातीर ह्या 23व्या दिसा जेन्ना रामा भायर सरतालो तेन्ना रामाच्या तोंडान उतरां कोणे घाली उलोवपाक, हाजेर खरी इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. समाज वावुरपी रामा काणकोणकार हाणें आदी दिल्ल्या जबाबात खंयच्याच राजकारण्याचो हल्ल्यात हात आसा अशें म्हणूंक नाशिल्ले. मात ताणें आतां 2 वरिश्ठ मंत्र्यांची नांवां घेतल्यात. तांणी नव्यान केल्ल्या दाव्या प्रमाण चौकशी करतले. रामा आनी ताच्या फामिलीक पुलीस सुरक्षा दिल्या अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाणें दिली. कोई बायस नहीं हमने दिखाया. जिस दिन हमको इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था 18 सितंबर को, उसी दिन शाम को 9 बजे के आसपास हमने 5 लोगों को एप्रीहेंड कर लिया था. वो हमने एप्रीहेंशन किया था बेस्ड ऑन द सीसीटीवी फुटेज
उसके जो फोटोज हमको मिले थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उसको हमने मैच किया हमारे रिकॉर्ड से और उसमें पाया कि जो 5 लोग उसमें पाए गए थे उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उनका फोटो मैच कर रहा था। तो उसको हमने तुरंत उनके वेयरअबाउट्स का पता लगा के हमने, जब वो गोवा से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने मल्टीपल टीम्स बना के उनको अरेस्ट किया था। ये कार्रवाई सेम डे ही हमने अंजाम दी 18 सितंबर 2025 को। उसके बाद उनका इंटरोगेशन हमने किया बहुत ही रिगरसली अगले 24 घंटे के अंदर। तो उन्होंने बताया कि 2 लोग और उनके साथ थे, जिनको हमने सीसीटीवी के फुटेज पर, जो कि थोड़ा सा अनक्लियर था, तो उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे ही वो आइडेंटिफाई हुए 2 लोग, उनको भी हमने अगले दिन अरेस्ट किया। उनका नाम जो था वो था साइराज और फ्रांको। तो ऐसे 7 लोग हमने 2 दिन के अंदर ही अरेस्ट कर लिए थे। उसके बाद इन 7 लोगों का हमने 48 घंटे इंटरोगेशन किया। जो भी और एविडेंसेस, मोबाइल फोन्स, जो हमको सारी चीजें मिली थी, उसके बेसिस पे हमको पता लगा कि कॉन्स्पिरेसी का एक एंगल है। जेनिटो कार्डोजो का नाम लिया 2 अक्यूज ने, कि वो उनसे मिलके, जेनिटो के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी कि मिंगेल फ्रांसिस और जेनिटो ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी कि रामा कानकोनकर के ऊपर अटैक किया जाएगा, क्योंकि रामा कानकोनकर ने मिंगेल और जेनिटो को टारगेट किया था समय समय पे, और इनका पास में स्कफल भी हुआ था। तो उसके बेसिस पर हमने जेनिटो कार्डोजो को भी 21 तारीख को अरेस्ट किया। उसके बाद फिर हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हुए उसका स्टेटमेंट लेने की कोशिश की रामा कानकोनकर जी का, लेकिन रामा कानकोनकर जी ने स्टेटमेंट देने से काफी टाइम तक रेजिस्ट किया। डॉक्टर ने ओपिनियन हमको दिया कि ही इज फिट टू गिव स्टेटमेंट, बट टिल 2 October we were not able to get the statement. Finally on 2 October our IO was able to get statement in presence of wife of Rama Kankonkar ji and his advocate. The statement was video recorded also. और उस स्टेटमेंट में हमको जो चीज़ें मिली उसके बेसिस पे हमने आगे इन्वेस्टिगेशन की है। उनको रामा कानकोनकर जी को हमने पुलिस की सिक्योरिटी दे रखी है, जो कि अभी भी डिस्चार्ज होने के बाद कंटिन्यू है, और ये दिखाता है कि हम लोग कितने कमिटेड हैं कि इस केस में जस्टिस हो, रामा कानकोनकर जी सेफ एंड सिक्योर फील करें, और जो भी इसमें लीगल एक्शन हो सकता है हमारी तरफ से वो हम ले रहे हैं। मजगती रामा काणकोणकाराच्या शेनवारा दिल्ल्या जबानीचेर खोलायेन तपास करपाची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. We are planning to meet, discuss with all these activists, NGOs who are there, and I think we have to collectively take the step ahead की बाबा हे जे आज गोवा अगेन्स्ट गुंडाइजम पळय चल्ला, हे आज योग्य पद्धतीन मुखार वचपाक जाय. फाल्यां कोणूय येतलो आपूण एकटो येवन ते जर डिसलॉज करपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार हातून म्हाका दिसता गोंयचें नुकसाण जातलें. दुसरें, जेन्ना 2 वर्जना येता, डीजीपी एक उलयता, विक्टीम एक उलयता, आतां नागरिकांनी विश्वास कोणाचेर दवरपाचो? सो म्हाका दिसता काल आमी डिमांड केल्ले की हाजेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय, एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर इंडिपेंडंट इन्क्वायरी हाजेर जावपाकूच जाय, सत्य भायर येवपाकूच जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जीएमसीतल्यान डिस्चार्ज घेतले उपरांत घरा परततना रामा काणकोणकारान केल्ले आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भायर आयले. सरकाराची बदनामी करपा खातीर तशेंच मुद्दम राजकीय रंग दाखोवपाचो यत्न केला अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केलें. पळयात पुराय बातमी. रामा काणकोणकारान हल्लो प्रकरणाक आतां राजकीय वळण दिवपाचो यत्न केला. सरकार रामाच्या हल्ल्या प्रकरणात गंभीर आसा. रामान उलयतना 2 राजकीय फुडाऱ्यांची नांवां घेतल्यात. तांची गरज नाशिल्ली. हे प्रकरण सनसनाटी करपाक ताणें ही नांवां घेतल्या. हाच्या फाटल्यान कोण तरी मास्टरमाइंड आसतलो अशें विधान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलें. हांव फाटलीं 25 वर्सां राजकारणांत आसा. लोक म्हाका वळखता. इतले दिसांनी तांणी अशें वक्तव्य कित्याक केलें तें मात समजूंक ना. हांव परत ह्या प्रकरणात योग्य आनी खोलायेन तपास करपाचो आदेश दितलो. रामाचे हे वक्तव्य फकत सरकाराक आनी राजकारण्यांक बदनाम करपाक केला अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. रामाच्या केसीच्या बाबतींत हांव खरें म्हणजे गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस आसा आनी ताणें दिल्ल्या क्लूचेर एकान एक सगळ्या जाणांक अरेस्ट केला. ताणें दिल्लो स्टेटमेंट हो रिकॉर्डेड आसा आनी आत्तां जो तेणी कितें स्टेटमेंट केला पळय न्ही, सेन्सिटायज करपाक खंय तरी म्हणजे नांव पॉलिटिशनाची भितर हाडपा खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आसा म्हाका खबर ना, बट तेणी दिल्लो पयलींचे स्टेटमेंट सगळे रिकॉर्डेड आसा. अननेसेसरी इशू फक्त सेन्सिटायज करपा खातीर असं स्टेटमेंट दिलें म्हणून जायना. लोक
पूर्णता म्हाका वळखता, लोकांक खबर आहा. गेली 25 वर्सां हांव राजकारणांत आसा आनी अशा बाबतींतल्या केसी अशी शुल्लक गोष्टी करपा खातीर हांगासर ना. आनी त्या खातीर ईच एंड एवरी म्हणजे तेजें थोरो इन्वेस्टिगेशन हांव जाल्यार पयलीं पासून हांव करपाक लायला, सगळ्या जाणांक भितर उडोवपाक लायल्या. ओके, आनी तेजें इन डिटेलान करता. इतक्या दिसाच्या उपरांत आतां परत हो कितें स्टेटमेंट केला म्हाका खबर ना, पण पयलीं दिल्लो स्टेटमेंट हांव रुटीनली जी कितें आहा पळय न्ही तेजी इन डिटेलान परत एकदां सगळें इन्वेस्टिगेशन करपाक लायता. ताज्या उपरांत कळटलें. त्या खातीर बेश्टीच नांवां घेवन सेन्सिटायज करपाक जाय आनी खंय तरी ताका पॉलिटिसायज करपाचो हो प्रयत्न. सरकाराची प्रतिमा खंय तरी मलीन करपाचो परत एकदा हो प्रयत्न आसा अशें दिसता. तूं तशेंच समज म्हणून म्हणटा हांव, कारण तेणी जें सांगलें त्या अनुसार सगळ्या जाणांक पयले फावटी अशा पद्दतीन अरेस्ट केल्या. त्या खातीर स्पेशल एक्टिविस्ट किंवा तशें जर आसत जाल्यार हें पयलो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आहा पळय तेन्ना कितें इतक्या गॅपा उपरांत येता म्हणटा विचार करण्यासारखी गोश्ट आसा की अशा पद्दतीन खंय तरी सरकार किंवा पॉलिटिशियना खातीर अननेसेसरी क्लेम करपा खातीर केन्ना तरी स्टेटमेंट. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. आयतारा नावेलीच्या ग्रामसभेत साबार विशय चर्चेक आयले. पंचायत हॉलात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि प्रोजेक्टर बसोवपाची थळाव्यांनी मागणी केली. वाठारांतल्या ओल्या कोयराक लागूनय लोकांक त्रास सोंसचो पडिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायत सरपंचाक धारेर धरले. पळयात. आयतारा नावेलची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत कोयर, गटार, सीसीटीव्ही, सिग्नलां आणि हेर विशय चर्चेक आयले. पंचायत हॉलात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि प्रोजेक्टर लावपाची मागणी थळाव्यांनी करून लेगीत अजून मेरेन कॅमेरे कित्याक ना असोय प्रस्न थळाव्यांनी केलो. नावेले इगर्जे मुखार आशिल्ल्या मुखेल जंक्शनार लेगीत सिग्नलां बसोवपाची मागणी करत वाठारांतल्या ओल्या कोयराचेर लेगीत खर चर्चा जाली. पळयात. एक आसलो आमी रोशनी लॉटरी दीस म्हणटा तेगेले ताणें सब डिवायड एक प्लॉट केलो आनी तो एक प्लॉट परचेज केला आनी एट दॅट टायम तो सब डिविजन केलें तेणें गटार मारूंक ना ड्रेनेज सिस्टम. सो तेणें तें चोवंक पळयना न्हू, तें कांय कळना तें. सो ते पंचायताक आतां गटर मारपाक मागता. आमी रेजोल्युशन बी गेल्ली तेगे वॉर्ड मेंबरान टोनी मसाल. सो तें रेजोल्युशन म्हणटा तें रॉंग आहा आनी तें आपल्या तेश करून जावना म्हणटा. सो तो चेंजीस करपाक थारायला. सो हांव समजयतलो आनी कोणाय इफेक्टेड जाता सारकें ओवरफ्लो तितून जाता आनी तें चोयन सगळें तें रेजोल्युशन करतलें. नंबर 1. नंबर 2, सिग्नल्स आहाय ती जंक्शनाची ट्रॅफिका लागून पीक आवर्स टायम ती मातशें फंक्शनींग करपाक डिमांड आहा तेंगेलो. तिसरो पॉयंट जालो गार्बेज, वेट गार्बेज कलेक्ट करप म्हणून ड्राय जाता बरी तीच भशेन वेटाकूय वचपा. सो हांवें सांगिल्लें ना पंचायत इज इन द प्रोसेस टू डुईंग दीस ऑल द प्रोसिजर. ओके, आनी मारपाकूय लागून डिमांड आहा. एक पार्ट्यान गेलें वर्क ऑर्डर मेळ्ळी, टेंडरिंग केलें, सॉरी वर्क ऑर्डर दिवपा टायमार तो अपोज केलो. सो तोय आमी कंप्लीट करूं सोदता प्रोसेस. हांवें एक पॉयंट रेज केला, दॅट इज अबाउट द कॅमेरा. जायत फाटी आमी मेंबर्स येताय आनी रावताय सरपंचाक मेळपाक, पण तो आसना. आनी मागीर तो येतकूच म्हणटा अरे हांव भायर गेलो रा इन्स्पेक्शनाक, मागीर तेगे स्टाफ आहाय ती म्हणटाय ना तो येतलो आनी लोकांक ती रावून दवरताय. जायत वरां हिंगा लोक येवन रावताय. सगळी लोक म्हणटा आमी 2 वर रावताय 3 वर रावताय, पण ती माननाय. तेज लागून हांवें पॉयंट घायलो फुडें की आमी कॅमेरा घेवया. आनी लास्ट टायम कितें जालें हिंगा एक टॉपिका लागून येयलें, ड्रेना लागून हिंग झगडीच पेटली. ते स्टाफा मध्ये पंचा मध्ये आनी सगळी आसलोली, सगळी प्रेझेंट आसलोली, जे कोण पंचायतान हाय सगळी आसलोली. पूण आतां ती म्हणटाय कांय जालें ना, नथींग, दिस इशू वॉज नॉट बॉट टू माय नोटीस, वी डोंट नो, नाव वी विल कम फॉरवर्ड. This is just dragging, and they believe that we will do it, and they keep saying it. So now we need to have a proof, even as public, that we have come to the panchayat, so that there is no denial. And tomorrow, they they can even assault us because they're already angry. Imagine for a meeting right now, they tell us keep the mic down, keep the mic down. This has to be recorded. There have to be cameras. Here, there are 2 days in a month, like 2 days, wherein they come and they collect the plastic waste. But what are we supposed to do of the wet waste? So for each, each Gram Sabha meeting, it is said we will, propose this plan. We are working on it. We are doing something. I have put the tender forward, and there is a lady called Secretary Mendonka. So she also comes forward continuously. There are people asking about it. But there is no response. There is nothing being taken forward. No proposals for the wet garbage, and we people here are suffering with this problem. Regarding the Talati, there are people, and
me myself have experienced this problem. I come, she serves me a notice that is dated on the 1st of October, okay, and then she gives it to me after 7 to 8 days. And then then I asked her, do you maintain an inward and an outward register? The answer is, तू म्हाका शिकयनाका कितें करपा जाय, म्हाका जाय तें हांव करतलें, म्हाका शिकयनाका, हांव हिंगा बसला, म्हाका खबर आहा कितें करपा जाय. This is how a supreme body acts. And is it our duty for her to maintain a register, or is it the panchayat who has provided her the provisions to sit in the Naveli Panchayat? It is their lookout to ensure that she maintains an outward and an inward register. काळे जाल्या सारखी थिंगा टेनंट कोणाक गेले हांव नको कोणाक येते टेनंट. So either Panchayat takes action. I'll find out with Inas. No, I want to know what action Panchayat is taking on this. We'll send a notice to them. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. आयतारा साकोड्ड्या वाठारांतल्या ग्रामसभेत परतून एक फावट बोवाळ जालो. पंचायत निधीत अफरातफर जाल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केलो. पंचायत मंडळा कडल्यान सविस्तर जाप मेळूंक नाशिल्ल्याचेर थळावे सांगतात. फाटल्या सप्तकात ह्या विशया वयल्यान ग्रामसभा तहकूब केल्ली. आयकात. आणि तू सांगता की ती लेटर जे सेक्रेटरी केला तुम्ही पंचायत आणि ऐका प्रत्येक जण वांगडा आसा. तू माझो प्रश्न विचारतो तो तेच्या आन्सर दिव. हय किंवा ना, तू लोकां वांगडा आसा काय यांच्या वांगडा आसा? यांच्या वांगडा म्हणजे मग तू काय विचारता म्हणटा तुका ऐक म्हणटा तुका आम्ही बाहेर फंड ना म्हणून. सो फंड ना म्हणटकीर आतां टोटल खंय ना खंय कसो तरी फंड आमकां जो काडपाक जाय तेजें इन्फॉर्मेशन हांवें खंयच्यान तरी जो एप आसा तितूंतल्यान काडलें. आमकां कळ्ळें की ह्या वर्साच्या ऑडिटाक म्हणजे आज पर्यंत ऑक्टोबर आयज तारीख कितली 10 तारीख जर तूं, सो 10 तारीख पर्यंत आमी 12 तारीख पर्यंत टोटल कितलो खर्च जाला. सो पळोवपाक गेलो की टोटल खर्च जो आसा तो टोटल कितें 10 लाख आनी वयर कितें तरी जाला. ओके, सो जेन्ना 10 लाख खर्च जाला तेका 4 लाख रुपयाचें लायटीचें बील आसा 3,99,000 रुपयाचें लास्ट टायम सांगल्या सारकें. आनी आतां जो फुडलो जो हांवें मागीर डिवायड केलो, जो बाकी सगळो जो तांच्यांनी खर्च जो दाखयला, इट इज बीन डिवायडेड. बुश कटींग जे आसा आनी ट्रेंच क्लिनींग, गटार क्लिनींग, 7वी वॉर्डाची तेजेर वावचर्स मारल्या आनी ते इशू केल्या. सो आतां तितूनय मागीर कशें गांवचे लोक आतां गांवच्या लोकांक तरी काम दिवंक शकता, चल ओके बाबा कितें आसा तें समजूंक शकता. जेन्ना भितून परप्रांतीय म्हणटा हांव तुमकां, ओके, जे आमच्या इलेक्ट्रोल रोलाचेर ह्या साकोड्ड्या पंचायतीचेर ना, कळ्ळें, किंवा गोंयच्या जे टोटल जो ओवरऑल जो हें आसा आमचो इलेक्ट्रोल तेजेर तेजें नांव ना. खंयचो तरी भायलो खंयचो तरी मनीस, तेंची तुमकां नांवां वाचून दाखयता हांव. भारता तिनीकर, नूर अहमद गाजीपूर, सादिक अहमद गाजीपूर, रीना देवी आणि पिंटू कुमार गुप्ता हे 5 लोकांच्या नावांचेर आज आमच्या साकोड्डेच्या पंचायतीन 2,41,600 रुपयाचे वाउचर इशू केल्या. ओके, सो हे वाउचर इशू कशे केले. आयज आमची ग्रामसभा आसली तेन्ना लास्ट टायम आमी तांकां सांगलेलें की बाबा हे लोक कोण ते तुमी आमकां सांगचे म्हणून. आमी सगळ्या लोकां मुखार तांकां आज हे प्रत्येक पंच मेंबराक, प्रत्येक पंचाक, सरपंचाक, डेप्युटी सरपंचाक आणि सेक्रेटरीक आमी हेची जाप विचारली. जेन्ना ताका आमी जाप विचारली तेन्ना आमचो सेक्रेटरी जो म्हणपाक लागलो आपणाचे सारे पंचायतची जी बॉडी आसा ते पंच बॉडीन आपणाचेर कंप्लेंट घातल्या. सो आपूण तेजें आन्सर दिवपाक शकना. आमी ताका पुरेपूर कॉपरेट करताले. आमी ताका सांगलें सुद्दां गांवच्या लोकांचे तुजेर कांय एलिगेशन्स ना, तू कितें आसा तें खरें उलय, बट तो उगी रावलो. आजचे जे मिटिंगेक आमचे ग्रामसभेक येयल्ले आसा त्या बद्दल आमकां ती सांगलेली की हेच्या खातीर आमी ते सेक्रेटरी आमकां मिसगायड केलें म्हणून आमकां तें सिद्ध जालें. म्हणजे आमी ते हेचेर कंप्लेंट दिली की आमच्या BDO ऑफिसान की आमकां हें कळ्ळें त्या बद्दल कशें कितें आसा तें. आनी ते सेक्रेटरी सरान आमकां डिजिटल EIP आसा म्हणून आमकां कांय सांगूंक ना त्या बद्दल. आनी तेच्या खातीर आमकां 7वी वॉर्डान तेणी आमकां जें काम आमकां डिसिल्टींग गटार आनी हें काम करता म्हणून आमकां सांगलेली आनी ती तुमी करून घेया. आनी कन्सर्न पंच आसा तांकां सांगलेली तुमी तें काम करून घेया अशें म्हणून आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें. खुद्द तुमी काम करून घेवपाचें म्हणून सांगलेलें. आनी ते त्या बद्दल तेंच्यांनी आमकां सांगलें त्या हेजेर
पेमेंट करता आणि ती पेमेंटा खातीर आपली OTP दिता म्हणून सांगले, OTP दी म्हणून सांगले. त्या बद्दल हांवें ती OTP दिली आणि बाकीचे जे कितें इन्क्वायरी जावपाची आसा ती आमी आमच्या एका व्हिडिओक दिल्ली आसा आणि तेंच्यांनी आमकां जे माहिती दितले त्या बद्दल आनी ह्या आमकां प्रेस करता ते सगळे फूल एका बॉडीक आमचे प्रेस करता. म्हणजे तुमी इलिगेशन आमचेर घालता, आमचेर आरोप सिद्ध जावनी मागीर तुमी इलिगेशन आमचेर घाला. आयतारा चांदोरचे ग्रामसभेत साबार विशयावेल्यान बरोच बोवाळ जालो. गांवांत येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी तशेंच पंचायत वांगड्यांनी लेगीत खर विरोध करीत हो प्रकल्प आयल्यार लोकांक वीज, उदक आनी हेर त्रासांक तोंड दिवचें पडटलें अशेंय नदरेक हाडलें. तशेंच कोळशाच्या येरादारीक लागून जावपी त्रास आनी ह्या बाबतींत राजकारण्यांची फक्त पोकी आश्वासनां मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. पळयात पुराय बातमी. सेक्रेटरी म्हणतो हेज्या पयलीं आमी पॉयंट गायल्यार सेक्रेटरी स्ट्रोक सरपंच बी म्हूण. So he is not taking a secretary doesn't want to answer for the Gram Sabha. The point was simple. Which plan padata, FAR is 60 for the village, 60%. That plan, TCP is now freely offering you 100% FAR. 100% FAR is offered to you and nobody says anything. Village is going to urbanize. Yeah, this is the same point that Goa Foundation has gone to court and the issues notice to the issue. So this is the point I was saying, because recently they have put a plan to the BDC for 4 floors. आमगे 4 ground plus 1 आहा. 4 floor तुम्ही एडमिट देखून कोणा काय नो रे आम नाक म्हणून पहिले एडमिट करता BDC को गाताय मागीर आम रॉंग जावपा जाय आम ना मुळ्या त्या आमचें नांव वचून त्यांक सांगप ह्यो खबर जाता हिंगा. And without the villagers knowing it will be urbanized. TCP of they quota गेल्या Goa Foundation quota गेल्या which is good. Otherwise they are offering you 100% even. And at पयरो येलो तुमगे एक बिल्डिंग 4 floor तुम्ही BDC को कितको गायले पहिले सांगा आलो तुम्ही that is not of FAR आमगे village म्हणून. पण तो ग्रामसभा घातिल्ले हो पॉइंट गायलोलो. The only thing is because I had addressed to the secretary म्हणतो आपण घेना सरपंचा म्हणून एड्रेस करतो तू इन्व्हाइट कित्याक गेले ग्रामसभा पॉइंट म्हणून गायलो तू सांगो जालें त्यांना इन्व्हाइट करपाक. ग्रामसभा तुम्ही सेक्रेटरी करू नाका पंचायत करू सरपंच करू. Mega project. See, they had only refused. KK thing. They had only refused saying all the points that the road is not enough. You do not have the NOC for the PWD. You do not have this from the electricity department, and there is a boundary dispute. Yeah, to take Telan refused kala. Every track we had been a demand for so many years. एकले MLA आता सगळी आपण कोतो मोठा लेट्स देम आपण कोतो मोठाने विल रिड्यूस इट म्हणून आता LOP जाला नाव आणि कोल वयत म्हणून सांगता जाणा आमकां कावराल म्हणटा ओवर माय डेड बॉडी. नाव द अमाउंट ऑफ कोल दॅट इज गोना गिव देम कॅमेराज टू लुक एट द स्टॅटिस्टिक्स. नाव ना कॅमेरा घाली तू कोतोय मरे कितू कोल वयता आणि कितू वयता या स्टॅटिस्टिक्स घे एंड देन यू गो टू द डिपार्टमेंट्स नो एंड गो टू द MLA सेइंग दिस मनी ट्रक्स आर कमिंग म्हणून. 2024 पळय इनिशियली आमी रिजेक्ट केलो ना न्हू त्या फाटल्यान मागीर तेम बेरेच गार्बेज ट्रिटमेंट तेम अंडरटेकिंग घेयलें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट NOC आली पॉवर डिपार्टमेंट आसा आनी ऑल्सो वॉटर डिपार्टमेंट आसा ऑन पायपलायन हाडपाक म्हणून तेम अंडरटेकिंग दिला. आनी हेज्यातल्यान मागीर आमी इश्यू केले मागीर इश्यू जालो म्हणजे लोकांनी येयलो बोवाड केलो ग्रामसभा की हेतू प्रोजेक्ट जाल्ल्यार दिवपा न्हू. मागीर तेदो आमी रेजल्युशन बरयली की आतां एडमिका दिवपाना मागीर ऑलरेडी दिल्ले आनी तरी मागीर रिवोक केले फर्स्ट टायम हेका TCPक आनी मागीर तेणी रिवोक केले. बेस्ड ऑन TCP रिवोक आमी रिवोकेशन धाडलो आपलें. दोंगरी नावेली वाठारात एका जाणट्या बायलेच्या गळ्यांतली सरपरी चोरपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा सकाळी इनासिना फर्नांडीस ही जाणटी बायल चर्चींतल्यान घरा वतना वाटेर दुचाकीवेल्यान येवपी दोगा अनवळख्यांनी तिच्या गळ्यांतली सरपळी चोरून पुजो काडल्यो. हे विशीं मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. पुलिशेचो तपास सुरू आसा. मजगतीं राज्यांत कायद्याचो भंय उरूंक ना हाका लागून गुन्यांव वाडल्यात अशें ॲडव्होकेट प्रतिमा कोतिनोचें म्हणणें. slogan es que soy la
जालें तूं सांग कोणाक सांगता मिस काबार जालें मिस काबार जावन सिंपली मातशें गजाल केली आनी 9:35 स्कूल लागो तीन पावलो तेन्ना स्लोगन चोयलें समथींग गोडांतलें घालून पळोवपाक गेलें जाल्यार फास्ट गेली वयते तो आमकां तो एक बारकेलो आसलो अशें करून मरून कलर घालो तेणें फाटल्यान आनी तो फुडल्यान आलो तो हेल्मेट घालनासलो आनी कितें घालता तें कांय सांगूंक ना 2 जाण आसलेले न्हू आयज आयतार 12 ऑक्टोबर बींग अ संडे सदां भाशेन आमचे कॅथलीक भाव भयण्यो मिसाक वतात ही भयण जावन आसा आमची नावेली दोंगोरी वॉर्डांतली जागबीक रेसिडेन्सी म्हणटा ते फाटल्यान ती फ्लॅटात रावता वो तिचो घरकार डॉमिनिक फेर्नांडीस तिची घरकार इनासीन बाय ती 8:30 मिसाक गेल्ली मिसाक साकून मिस काबार जालें 9:30 शी विजिटेड द सिमेट्री मागीर थंय रजार करपाक गेली सो 9:35 जाले आसतले मागीर ती आपले परपेच्युअल सर्कल स्कूल आसा आमचे आपल्या घरा कडेन येवपाक ती भायर सरली वायल गोईंग परपेच्युअल सर्कला कडेन मदेंच 2 जाण भुरगे आयले बायक घेवन फास्ट आयले आनी तिचे गोमटेक न्ही सवपडी आशिल्ली 3 पावनाची आनी तेका एक लॉकेट आशिल्ले खुर्साचे जेजूचे लॉकेट आसलेले ते आयले खंय आनी तेजे कडेन कितें तरी आशिल्लें ते खातीर सो दे वर प्रिपेर्ड तिने खंय तेचे घातले आनी ते वळले पळय आनी फास्ट गेले शी लॉस्ट अ बॅलन्स शी कुड नॉट इवन सी द नंबर प्लेट ह्यो चोऱ्यो थेफ्ट न्ही नावेली खूब जावपाक जाय ते गॅंग जाल्ले आसा फाटल्या दिसान एक जाणटेली सिनियर सिटीजन 74 इयर ओल्ड बायक ती फक्त इवनिंग वॉका वताली भायल्यान जाणटेली तिची सरपडी काडून गेली आनी तिका शी इज मोर दॅन 60 years ओल्ड वो बोटीचेर आसतना आपल्या बॉम्बे साकून 7 वर्सांनी ती सरपडी हाडली 3 पावनाची म्हणजे कितले लाख जाले तुमी आतां पळयात आनी तिका वयल्यान बरो पेंडंट आशिल्लो जेजूचो गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.